मंगळारा देशांत 5 राज्यांतल्या वेंचणुकांचो निकाल जाहीर जालो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिझोरम, तेलंगणा आनी छत्तीसगड। नोव्हेंबर-डिसेंबर म्हयन्यांनी ह्या 5 राज्यांनी वेंचणुको जाल्ल्यो। राजस्थानात 200 विधानसभेची सिटां आसात, मात एका उमेदवाराक मरण आयिल्ल्यान राजस्थानात फक्त 199 सिटां खातीर मतदान जाल्लें। तांचो निकाल मंगळारा जाहीर जालो। राजस्थानात जो पक्ष 100रांचो आंकडो गाठतलो तो पक्ष सरकार स्थापीत करतलो। राजस्थानात काँग्रेसीक 103 सिटां, भाजपाक 70 सिटां, राष्ट्रीय लोकतंत्र पक्षाक 3 सिटां जाल्यार उरिल्ल्या पक्षांक 23 सिटां राजस्थानात मेळ्ळ्यात। मध्य प्रदेशांत 230 सिटां खातीर वेंचणुको जाल्ल्यो। भाजपाक 106 सिटां मेळ्ळ्यात, काँग्रेसीक 114 सिटां, बहुजन समाज पक्षाक 3 सिटां आनी उरिल्ल्यांक 7 सिटां मेळ्ळ्यात। मध्य प्रदेशांत सरकार स्थापीत करपाक 116 सिटांचें टार्गेट आसा। मिझोरम राज्यांत 40 सिटां खातीर वेंचणुको जाल्ल्यो। मंगळारा 40 सिटांचो निकाल जाहीर जालो। मिझोरमांत काँग्रेसीक 5 सिटां, मिझो नॅशनल फ्रंट पक्षाक 26 सिटां, भाजपाक 1 सीट आनी उरिल्ल्यांक 8 सिटां मेळ्ळ्यात। सरकार स्थापीत करपा खातीर मिझोरमांत 21 सिटांचें टार्गेट आसा। छत्तीसगड राज्यांत 90 सिटां खातीर मतदान जाल्लें, ताचो निकाल मंगळारा लागलो। भाजपाक 18 सिटां, काँग्रेसीक 63 सिटां, बहुजन समाज पक्षाक 4 सिटां आनी उरिल्ल्या पक्षांक 5 सिटां मेळ्ळ्यात। छत्तीसगडांत सरकार स्थापीत करपाक 46 टार्गेट आसा। तेलंगणा राज्यांत 119 मतदारसंघांचो निकाल जाहीर जालो। हांगसर तेलंगणा राष्ट्र समितीक 86 सिटां, काँग्रेसीक 22 सिटां, भाजपाक 1 सीट आनी उरिल्ल्यांक 9 सिटां मेळ्ळ्यात। सरकार स्थापीत करपाक तेलंगणात 60 सिटांचो आंकडो आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।